Directions of the Deputy Collector, we had conducted a meeting for all the citizens of Mapsa municipalities, jurisdictions. Senior citizen. Huh? Senior citizen. Senior citizens, yeah, senior citizens. आणि त्यांचे कितें बारीक बारीक गोष्टी आसा न्ही त्या आयकून घेतलेले आसा. त्या प्रमाणे माझ्या हायर ऑथॉरिटी आसा न्ही ताका हांव इन्फॉर्म करतलो आणि PI आसा न्ही ताका PI म्हापसा विल डायरेक्ट टीम टू टेक द नेसेसरी एक्शन्स फॉर चडशे पॉयंट आसा न्ही चडशे डिस्कशन टू द PI ओनली द पुलीस डिपार्टमेंट्स अँड रेस्ट ऑफ द मुन्सिपालिटीज. एकूण तेंच्यो कितें मागण्यो आसा? तेंच्यो मागणी कितें मेन म्हटल्यार तांकां ते फुटपाथीचेर बी आसा न्ही ते फ्रिली चलपाक मेळना. खंय तरी वॉक करपाक वयता न्ही तेन्ना ते वेंडर्स बी आसा न्ही ते मदीं बसता. मदीं बसल्या कारणान तांकां ते हें जाता कंजेस्टेड जाता चलपाक. सिनियर सिटीजन बॅलन्स गेल्या उपरांत पडोंक शकता. दुसरें म्हटल्यार तेंचे झेब्रा क्रॉसींग जाय तांकां की थोडे एरिया त्या प्रमाणे हांव म्हज्या कलेक्टराक कळयतलो की झेब्रा क्रॉसिंगाचो कलेक्टर हॅव द पावर टू गिव द नोटिफिकेशन्स द ऑफिशियल गॅझेट डायरेक्टली टू द PWD रूट्स. सडनली वयोवृद्ध लोकांची बैठक घेवपाक कारण जालें. हां असं हें आसा वयोवृद्ध आसा हय तेजी मिटींग घेवपाक कारण कितें? meeting means they had filed the representation before the deputy collector. Deputy collector given the direction to me to conduct the meeting. ताका लागून हांवें मिटींग कंडक्ट केली. तेंची कितें ग्रिवेन्सीस आयक आनी सम ग्रिवेन्सीस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन माय लेवल. इट्स म्हाज्या कडेन जायना जाल्यार इट्स अ मुन्सिपालिटीज ऑर PI वील रिक्वेस्टेड टू गिव द बेटर फॅसिलिटी टू सिनियर सिटीजन.